प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 2रो आविस्पूर, वोड 13 ते 22 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 2 वर्सेस 13 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलेलें. जेजू जेरुजाल्याक सोडून गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले सावकार ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ताका सगळ्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराच्या नाण्यांच्यो राशीत शेवटून उडयल्यो आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हणलें, हे सगळे हांगासरले काळात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करी नाका. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास येयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? तांकां परतिपाव करून जेजून म्हणलें, हें देव मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या देव मंदिराची खबर कोत्तालो. जेन्ना देवान जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास येयलो. आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर तांणी भावार्थ ठेवलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एका देव मंदिरान वेता. आनी जेन्ना हो तो देव मंदिरान वेता थंयसर कितें आसता? थंयसर जो लोक तें देव मंदीर मागण्याची जाग ओ देवाक स्तुती करपाची जागो आसलो, थंयसर कितें करतात? ते वेपाराचें काम करतात. बैलांक विकतात आनी मेंढऱ्यांक विकतात आनी सगलो जो जें काम करतात तें देव मंदिराच्या भायर करतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पळयता की हो लोक देव मंदिरान असलीं कामां करता तो सगल्यांक धांवडायता भायर. तो म्हणटा, म्हज्या सुर्गीच्या बापाचो घर अशें तुमी करपाचें न्हय, कित्याक हें हो जागो जावन आसा पवित्र. आनी भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी ही सजमणी घेवंक जाय की ज्या भाशेन जेजून त्या देव मंदिरान वचून सगल्यांक धांवडायलें कित्याक ती जागो पवित्र आसली, आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला जाल्यार आमची कूड जावन आसा पवित्र. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. मंदीर भायर ना भाव भयणीनो. आयज आमी आमकां शिकयतात इगोर्ज मातेन की इगोर्ज जे जाग्यार आमी मेवतात ती जावन आसा पवित्र, पूण आमी जावन आसा पवित्र कित्याक आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच आमी आतां पवित्र जाल्या. ज्या जाग्यार आमी आसा, आमी बाजारान आसा जाल्यार, आमच्या घरान आसा जाल्यार, आमी रस्त्यार आसा जाल्यार, आमी गाडयेन आसा जाल्यार, आमी ट्रेनीन आसत जाल्यार, आमी एअरपोर्टाचेर आसत जाल्यार, आमी एअर फ्लायटीन आसत जाल्यार, खंयसरूय आसत जाल्यार आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देव आमचे भितर आहा आनी आतां हें मंदीर आमी पवित्र दवरूंक जाय. कितले फाटी आमकां ही सजमणी ना म्हणून आमी फकत जेन्ना आमी जें म्हणटा इगोर्ज थंयसर भितर वेता आनी थंयसर आवाज करिना, आमी बरे भाशेन रावता, आमी बरे सांता भाशेन आमी भोगता थंयसर, पूण आमी भायर येतकूच आमी विसरता की आमची कूड आतां जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी भाव भयणीनो, हें स्वत आमकां आमी नोको म्हणून आमी आमचें जिवीत अशें सारता अनभावार्थी भाशेन. अनभावार्थी लोक कितें करता? मंदिरान वेता, आपल्या जाग्यार वेता, तितून मागणें केलें, एक फावटी मागणें केलें
मागीर भायर येयलीं आनी आपल्याचें जिवीत जियेतात. पूण आमी जेन्ना खरें आमी आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमी खिंचोरू आसूं, दीस आसूं रातीक आसूं, बाजारान आसूं, इस्कॉलान आसूं, कामाच्या जाग्यार आसूं, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कित्याक देव आमचे भितर जियेता. पूण आमी जाणो गाय, आमकां हें स्वत आमकां कळोन येयलां गाय. आमी फकत समजता की देवाक मेळपाक आमी वालांकनी वचोंक जाय, आमी खंयसर पोट्टा वचोंक जाय, आमी खंयसर रितीराक वचोंक जाय, आमी दोंगराचेर वचोंक जाय, आमी जेरुसलेमाक वचोंक जाय, आमी होली लँडाक वचोंक जाय, आमी खंयसर एका रितीराक वचोंक जाय, थंयसर आमकां देव मेळटलो. पूण भाव भयणीनो, नव्या करारान देव आमचे भितर रावता. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कित्याक जेन्ना जेजून आपल्या खुर्सार वचोन आपलें रगत वारयलें, आमची सगळीं पातकां घेतलीं आनी आमी ताचेर बावट दवरलो, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी आतां आमकां पवित्र आत्मो हा म्हणून आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यार आमी तें मंदीर नितळ दवरूंक जाय. तर कशें आमी दवरता नितळ? एक पाटी जेजू आमचे भितर येयलो, आमचो आत्मो जेजू सारको जालो, पवित्र आत्मो आमचे भितर रावलो, आमचें मन आमी नितळ दवरूंक जाय. आनी आमी कशें दवरता आमचें मन नितळ? कित्याक हे मनान आमची कितले आमची चिंतनां येतात ह्या संवसाराची. वय आमी आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमचो आत्मो जावन आसा जेजूचो आत्मो, पूण आमचें मन आजुनूय साफ ना. कितले पाटी आमी रस्त्यार पळयता, कितले पाटी आमी वायट वस्तू पळयता, टीव्हीचेर कितें मेळे वस्तू पळयता, वॉट्सॅपाचेर, युट्यूबाचेर कितले मेळे वस्तू पळयता. आनी हे सगळ्यांचे मेळे पळयता वा मेळे आमी आयकता, ते आमच्या मनान येता. आनी आमचें मन आतां एका बाजारान जाल्ले भाशेन जाता. कित्याक आमचें मन एकदम नितळ ना, आमचें मन एकदम मेळे आहा. आनी देखून भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर घेवन आमी आमच्या काळजान आमी आमच्या मनाची नडसुणी करता. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, देवाचें उतर उलयता, तर जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर घेवन आमच्या मनाची नडसुणी करता, आतां हे सगळें जें भितर चिकोल भरला तो सगळो भायर काडटा आनी आमचें मन आतां देवाच्या उतराचेर आसता. आमचें मन देवाच्या उतरान भरून आसता. आनी आतां आमचीं उतरां, आमच्यो कन्यो, आमचो स्वभाव जेजू सारको जायत वेता. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना 2000 वर्सां जावन आमी आयज ही परब करता, आयज इग्रोजबात परब करता एका पवित्र मंदिराची. पूण पवित्र मंदिराची परब करता जाल्यार ती जावन आसा जेरुसलेम एक इग्रोज न्हय, वा खंयसर एका जाग्यार इग्रोज न्हय, पूण आमची एक एकल्याची परब आमी आयज करता. कित्याक आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी हें मंदीर आमी नितळ दवरूंक जाय, हें साफ दवरूंक जाय. आनी तें आमच्यान दवरूंक जाता जेन्ना जेजूच्या पवित्र अमोलीक रक्ता वरवीं आमी नितळ जाल्या. आनी आतां आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पूण पवित्र आत्मो मेळ्ळ्यार फायदो ना. आमी तो आमच्या मनाची नडसुणी करूंक जाय. तें जिवीत आमी आमच्या जिवितान जिवोंक जाय. आनी तेंच जाता जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आहा, आमी ताच्या आदारान आमच्या मनाची नडसुणी करता. आनी मनाची नडसुणी केल्या उपरांत आमची उतरां, आमची चिंतनां, आमचो स्वभाव, आमची कामां सगळीं आमी पवित्र करता. हें करपाक आयज आमी थाराव घेवया, देवाच्या उतरान रिगून रावया. जे आमचे कडेन देवान दिलां तें पवित्र आत्मो, ताजो आमी उपयोग करुया. आनी एक फावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक नितळ जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.